मगर बाबा भयण आयच्या शुभ वर्तमानांत जिसू आमकां 3 वस्तूंचेर आमची नदर घालूंक उगडास करता. पयले सुवातेर आमकां उदकाचो जेजू म्हत्व कितें तें सांगता. उदक आमची पावटी आमचे लागीं जायते आसा हांगासर, पूण जायत्या गांवांनी उदक ना. एक पात्र जेजू म्हणटा, एक पात्र भर उदक कोणें पिवंक दिलें जाल्यार ताची मजुरी ताका वंतोवची ना. जायते फावटी एक ग्लास भर आमकां उदक कोणें दिलें जाल्यार आमच्या जिवाक धादोसकाय भोगता. केन्ना आमकां ताण लागता, भोव करून गरमेच्या दिसांनी. आनी अशें जायत्या गांवांनी घडटा की लोक एकामेका सवें ही बरी देख दिवंक जायते फावटी विसरता, बरी करणी करूंक जायते फावटी आपल्याच वाद्याचो जाता. उदकाक लागून जायते कडेन झगडीं जातात, झुजां जातात. उदकाक लागून जायते घराबेदोशी जातात. उदकाक लागून जायते फावटी आमी हें उदक आमकां देवान फुक्या देणें दिलां, तरी पुराय ह्या उदकाक लागून जायते लोक एकामेकाचो जीव काडूंक पावता. जिसू म्हणटा तुमी उदार जावची. उदक आमी देवान तुमकां दिलां उदारपणान, ते भाशेन तुमच्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो करूंक तुमी उदार मन दाखोवचें. दुसरें जेजू आमकां म्हणटा तुमी ग्रीक भाशेन आमी म्हणटा स्कॅन्डल जावचो न्हय दुसऱ्यांक. स्कॅन्डल म्हणजे दुसऱ्यांक आडकोड जावची न्हय, वो दुसऱ्यांक एक पातकाचो सोयीत तुमी जावचो न्हय. ल्हान ल्हान तुमचे बडें जायते फावटी इनोसेंट मनान लोक येता, कुडीक आमी आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आमच्याच जिविताचे चालीन कुडीक आमी दुसऱ्यांक एक स्कॅन्डल जाता. कुडीक आमच्या जिविताच्या वेव्हारांतूच आमी जायते फावटी उलोवपा विशीं जायते फावटी आमची जीब सांबाळिना आनी अशें दुसऱ्यांक एक वायट देख आमी जाता. म्हणटकूच जेजू उदाहरणां दितात. तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयीक जाय, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत, हे मोजेसान दिल्ली आज्ञा बाबा भयणो जेजू ह्या लोकांक उगडास करता. तशें तुमी कातरून उडोवचें, म्हणजे वायट सोयीक दिता ती वस्त तुमी वापरची न्हय, ताचेर तुमी नदरूच घालची न्हय, पूण बरी वस्त तुमकां करूंक आदार दितात त्या वस्तूचेर तुमी लक्ष दवरचें. तुमी जायते फावटी इफेर्नान व्हरता, एमकोणान व्हरता ती वस्तू हाचेर नदर दिलें जाल्यार उदीक बरें तुमी कुड्डेच लवडे आनी पांगे जालेवन भोंवले जाल्यार उदीक बरें तुमकां. पूण पातो करून तुमी ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार पातकाचे सोयीक तुमी जाले जाल्यार दुसऱ्यांक तुमी पातकाक उदीक ओड दितात जाल्यार तुमचें जिवीत नरकांत व्हरतली, दुसऱ्यांकूय तुमी नरकांत व्हरतली. तिसरी वस्त जेजू आमकां मिठाची खबर सांगता. आमी जाणा भाव भयणो, मीठ आमी सगळ्या वस्तूंक बरे तरेन आमकां स्वाद दिता. जायते फावटी आमी मीठ चड खारसाण आमच्या जेवणान पडली जाल्यार म्हणटा जेवण खार जालें. मीठ आमकां तितलीच गरज तितलें आमी घातलें जाल्यार हे मिठा उद्देशी आमच्या जेवणाक रूच येता. आदलो काळाचो लोक फ्रीज नासली, म्हणटच तो पुरमेंत सांबाळून दवरता, मिठाक मारून दवरताले. कसली वस्ती जावं, आमी जाणा पावस येता म्हणटाले आतां सगळो आमचो पुरमेंत आमी भरून दवरूंक जाय, म्हणटच आमसाणीक जावं मासाक जावं हे दुसऱ्या वस्तूंक आमी मीठ लावन दवरताले. म्हणटच आमचो पुरमेंत भरता तेन्ना मीठ मारून आमी दवरताले. आनी जेजू म्हणटा मिठाची जर खारसाण गेली जाल्यार तें मीठ शिरीक आमकां उपयोगाक पडना. आमी जाणा तें भाव भयणीनो, आमी माडाक सुद्दां घालिना, भायर उडयता. कित्याक तो पिठो कसो बिस्तो जाता, कित्याक ताची खारसाण ना, दोड ना. आमी अशें म्हणटा हे मिठाक दोड ना. आमी जाणा लिओनार्दो दा विंची आनी निमाणें जेवण जेजूचें केलें, थंय तो जुदासाक दाखयता मिठाची जी हें आसा भुरगीं आसात थंय तो उडयता. कितें दाखोवंक सोदता? घातकी जुदास होच जेजूक विकतलो 30 नाण्यांक म्हूण थंय तो आपल्या चित्रान दाखोवंक सोदता. पळोवचें घरा वचून. म्हणटकूच आमी जेन्ना बाबा भयणो आमच्या जिवितांनी खारसाण दवरिना, देव आमच्या जिवितान आसना, तेन्ना दुसऱ्यांकूय बाबा भयणो आमी अदीक आनी अदीक एक उपयोग जायना. देव आमकां जाय त्या देण्यांनी भरता जाल्यार आमी खरें दुसऱ्यांक खारसाण जावची. दुसऱ्या जिवितांत, दुसऱ्याच्या जिवितांत बरें एक उदाहरण आमी जालें जाल्यार तांकांय स्फूर्ती मेवता. आमचें जिवीत पळोवन तांकां तांचें जिवाड जाता. तांचें जिवीत आमच्या जिविताचेर नदर घालून ती खुशाल जातात. आमचें जिवीत पळोवन तांकां आपलें जिवीत अदीक बागेवनपणान जिवंक स्फूर्ती मेवता. हाचें पयलें वाचप काय बरें आमकां मेळटा. ग्रेस्त जाल्ल्यांक बागेवच्याकूब काय बरें म्हणटा, तुमचे हाल उपद्र्याचेर तुमी नदर मारात, कित्याक आतां तुमी विलाप आनी रुदन करतल्यात. म्हणटच तुमी रुदन तर करिनात, सगळे तुमचे ग्रेस्कायो कुसल्यात, तुमचे न्हेसण्याक साशें लागलां.
वाडटी लागल्या कित्याक शिरी पडची ना त्यो वस्तू पुजावन दवरल्यात त्यो पूण त्यो बऱ्यो करणयो बऱ्या उपयोगाक बऱ्या दुसऱ्याच्या देण्या खातीर वापरात तेन्नाच की देवान दिल्ली देणी तुमी वापरता तेन्ना देव तुमकां उदार मनान भरतलो देव तुमकां ओदीक देण्यांनी भरतलो देव तुमकां हे सर्गीच्या राजा खातीर तुमी दिसपोटी वावुरतात तुमकां सुफोड करतलो हीच देणी आमकां मागून घेतना आमचे सर भोंवती आसलेल्या भावा भयणां खातीर आमी भोव करून युक्रेन भाव भयणो झूज सुरवात जावचो वेळ थंय कोमेस जालो आक्रमण सुरू जालो जायती पावटी भाव भयणो आमकां हांगासर खबर आसना पूण आमची भावा भयणां थंय कोश्टवतात भिवन आसात कांपेरो आसा आनी तेन्ना जेसू म्हणटा तुमचे मदें मीठ तुमी जायात आमी आमच्याच ल्हान ल्हान सॅक्रिफिसा उद्देशी ह्या आमच्या भावा भयणां खातीर मागुया आमचेच आमी आप दोमावणे विशीं ह्या आमच्या भावा भयणांक शांती मेळूं म्हणून आमी मागुया तुमचे भितर मीठ आसूं दी आनी एकामेका लागीं शांती वचूं दी आमी जेन्ना शांतीच्या हातयारान जातल्या आमी दुसऱ्यां खातीर तांकां शांती वचूं दी म्हणून मागतल्या तेन्ना देव खरेंच आमचे मागणे आयकून घेतो कित्याक जें कितें आमी प्रार्थून मागता तें देव आमकां केन्नाच नाकारना बऱ्या मनान आमी मागता तेन्ना देव आमकां पोरो घालिना आमी उदार जाता तेन्ना देवूय आमचे सगळे उदार जाता हीच भावना मनान धरून आमकां सगळ्यांक आनी भोव करून युक्रेन ह्या रावतल्या आमच्या नागरिकांक देवान शांती फावो करूं म्हूण तांचे खातीर मागुया.